आज एक नवेची एक रेसिपी आहे. हांव एक नवेची एक एक्सपेरिमेंट ट्राय करता आसा. नंचोना रवा भाकरी करून नाव दिल्या हाजी. सुपर. नंचोना ऑनियन रवा भाकरी. हा 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 कसं नाव आहे, एक नंबर. सिंपल असा हांव तुमकां कशी सांगलें तशींची. कसं ॲड कर का. हो 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 ये पळय गाइस, क्या बात है. कशी सुपर झालं ना. वा जेन्ना म्हाका सकाळ मॉर्निंग क्लास ना तेन्ना हांव म्हाका रेस्ट करचें मेळटा आनी हांव कसं वार येता तसं. वा सकाळ हांव जस्ट न्यूज पळयलें की पावसाच कसं नाही ह्या पटी मस्त वेळ जालो पावस येन येदोळते. तांणी सांगता की येताल करून आनी कितले डिले जाता कांय गोतना. तो गोच आसा तो गोचन तो कॉफी हाडका, जिरे हाडका. तर जीर आनी कॉफी हाडल्या आमगे फेवरेट. आनी हांगा दूध हून कसं दवरला. आतां ब्रेकफास्ट पळय मावशी येन येदोळते ती आतां येताना येताना मागीर कसं जायना हांगा. गाइस कॉफी रेडी. ये मेगेल फेवरेट ब्रँड. सुपर एक नंबर जाला. आज कायला येयला गोत ना कसला येयला हांगा हाजी ना जाल्यार केन्ना येना तो. म्हाका सांगता सामकी दिसता ताका हांगा भूक लागल्या दिसता ताका. कसं तर फटाफट आतां वचून ब्रेकफास्ट रेडी करता येतो. ती मावशी येयनी आतां इकडे जेवण गेला म्हाका सामकी जाताच भितर आतां. तर आतां तोरू लावनची फंड घालता आसा. ब्रेकफास्ट रेडी. चिक्की उद्दव चड जेवण दिसता. चिक्के सॉफ्ट जाला ते. ठीक आहे चलो आता ब्रेकफास्ट करता. मावशील वेट करून थकला. आता म्हाका शुभदाल जस्ट फोन आयलो. ती येवन चमकली. आता कॉफी घेवच्या चमकला ना तेन्ना आयली काय ताणें सांगलें शुभदाक ती एक फोन करचे जाय न्ही. आता ती येतच वापस. शुभदाल आता जस्ट फोन आयलो. तिगे कसन की ते एक इंस्ट्रुमेंट कसन की वायट जाला डेंटलाचे. तर ताजे खातीर आता म्हाका वचून एक नवें हाडका वचून तर मागीर म्हाका टायम मेळना. ताजे खातीर तिका आजी जेवका म्हण इम्पॉर्टंट आसा ताजे खातीर. चलो आतां वचना बाय सरता. आमगे दोगाल प्रोफेशन आसना सेम आसा. कसन करता मेगेल इंस्ट्रुमेंट कसन वायस ज्वेलरी मागीर ताजे एक पार्ट्स ज्वेलरी मागीर वचून साम करता. तशी तिगेले डेंटलाच कसन वायट ज्वेलरी मागीर काम जायना तेंची. तेच वग्गी आमकां फटाफट रिप्लेसमेंट करता. तर ताजे खातीर हांव आतां फटाफट वता. तर हांगा रेडी जाला. तर थोडो वेळा मागीर आसना म्हाका आसना क्लासाक तेंची वच्चें आसा. तर ताजे तिका सांगलें हांव मागीर गेल्यार चलता वता सांगता न्हू. तिका सांजवळ पेशंट आसा की हांव येताना तो 9 जाता. तर 2 पाटी म्हाका ते चक्कर मारका ते वचून तेंची जागेर वच्चें आनी तेंचे वापस मागीर त्यांची जागेर वचचें. ठीक आसता त्या काम रपच्यानच जम गेला. तर बाय सरला आतां त्यांची जागेर म्हाका आदी 2 पाटी वच्चें. आतां म्हाका 4 घंटा वापस हांगा दाखून घरा दाखून बाय सरका. आतां जल्दी 1:30 लंचय करनी येदोळते. आतां वचून पळोवं आतां कसं नाही. फस्ट हिगेल काम करता ताजी मागीर लंच करया. तर तिका सामान पुरो घेतला. आतां तिका वचून दिता हांव घरा कडेन. आतां जस्ट आतां घरा कडेन आयलो. शुभदाक हांव दिवनय आयलो आनी आतां लंचा प्रिपेर करया. हांव चडचंय बैसनी म्हळ्यार बाब जस्ट उठयलो आनी ती फीड करता आनी तुमकां गोतस बाळन तेल घरा कडेन कितलें काम आसता सकाळीं. तर हांव चड बैसेन थंय मागीर ती फीड करता आनी म्हाका वच्चें काय आसा ताजे खातीर तिका सांगलें हांव की आसना हांव वता घरा कडेन मागीर सांजवाळ मेळया करून. हांव आतां पळयता कसन करची करून ते एक काम करता. आतां लंचा प्रिपेर करता. हांव बेस्ट न्हय हांव रायस आनी कसं करना. हांव न्हय भाकरी करता. म्हळ्यार खंयची भाकरी रुलाव भाकरी कशी आसता तशींची सेम पयराव केल्यार कशी ऑनियन आनी पुरो घाल न्हू तशी करता. बट तांतूं एक पीठ ॲड करता नंचण्या पीठ. तर तांतूं नंचण्या पीठ घालता. रुलाव घाल न्हू लायक करून आमी कशी रुलाव भाकरी करतात तशी सेम टू सेम काडया. बट नंचण घालया एक नंबर. कांदो आसा फटाफट चॉप करता. मागीर तेंची आमगे प्रिय मित्र धन्या मिरसांगे पिट्टी जिरे घालला एक नंबर. गॉड घालया आनी एक नंबर भाकरी काडया. आज एक नवेची एक रेसिपी आहे. हांव एक नवेची एक एक्सपेरिमेंट ट्राय करता आसा. नंचोना रवा भाकरी करून नाव दिवया हाजी. सुपर. नंचोना ऑनियन रवा भाकरी. हा 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 कसं नाव आहे, एक नंबर सॉलिड. चलो ट्राय करया. तुम्ही ट्राय करा. ती सिंपल आसा. हांव तुमकां कशी सांगलें तशींची. कसं ॲड करता नंचोणें पीठ रुलाव मागीर कांदो गोड मिरसांग जिरे मीठ उदक घालून लायक पीठ रेडी करचें आनी फटाफट रागी रवा ऑनियन भाकरी कोंकणी स्टाईल एक नंबर नव्हे. चलो फटाफट करया. नारलो ना तर ॲड करचें जेन्ना ताका सोडा त्या नाका आमी विंगड करया. चलो फटाफट प्रिपरेशन करता आनी फटाफट पीठ रेडी करता. कळ्ळें न्हय तशी ट्राय करा. तो हांगा चॉपिंग आनी पुरो जाला. आतां वच न्हय 1-2 रूल हांव घेता. 1-2 नांचणें पीठ घालता लायक करून मिक्स करता आनी भाकरी रेडी करया. फूल एक नंबर जाला. तर तेन्ना आतां मीठ घालचें आसा. बाकी आतां मागीर जालें. चलो फटाफट रेडी. गायज पीठ रेडी एक नंबर. सुपर. मेगेल लंच आतां रेडी जातालें.
भाकरी एक नंबर सुपर लायक सॉस आउट खावचे सिंपल आजी सिंपल फटाफट एडजस्टमेंट दिवस आजी तर कायले होऊन जाता फटाफट भाकरी गाडी गाइस एक नंबर भाकरी तुम्ही ब्रेकफास्टाके खावे ते सुपर नंचण गलर एक नंबर हेल्थाके लायक ना नंचण म्हणल्यारी एक नंबर गाइस आज मेरे लंच सिंपल स्वीट हो 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 आहा कसं पोरमोड येतच गाइस एक नंबर चलो तेल घालता लाग तेल लागतं दिसता चलो अकोमती करता आहा ये पड़ा गाइस क्या बात है एक नंबर सुपर भाकरी रेडी गाइस एक नंबर नांचणा रुला ऑनियन भाकरी कशी सुपर झालं ना आहे वाह फटाफट आता हा खाऊन घेता सॉस घाला तू चल टेस्ट कोण पळया ओहो कसं सॉफ्ट झाला भाकरी आहे एक नंबर गाइस पद्धती ट्राय करून पळया नांचणा ऑनियन रवा भाकरी एक नंबर आम्ही नॉर्मल आम्ही रवा भाकरी खाता नव्हे तर आता चिक्के ते दाखवून बाहेर या आणि हे ट्राय करा हेल्दी ब्रेकफास्ट आहे असं लंचही खावं येतं डिनरही करा येतं कसं नाही करा येतं चलो हांव आतां मागीर लंच करतात तर हांव आतां भायर सरला थोडें काम करता आशिल्लो आतां वेळ जालो 4:30 जाल्यार 15 मिनटांत म्हाका पावचें आसत लागीं आसत तर आतां मागीर 2 क्लास कॅन्सल जाला म्हणजे एक चल्ली एक पाप तिका काय नजी काही आणि एक 10th स्टँडर्डान तसं काय कसं वार येत तसं आणि पूर्ण मोड झालं ते व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग काल म्हणाल ना आवे कि बाबू मग सदैव का वचू दीना आता अराउंड ऑलमोस्ट 6:15 जाचे आयले दोन चक्कर मग नाशिल्लो आता कशी तरी करना ताका न्हिद करायला आता मम्मी लागीं ताका सोडला मम्मीची काय आड सरल्या आणि आता मागील टाइम जाला आता फटाफट वत्ता वॉकिंग होता आणि हांव थोडे फार अवंगल मागयलेले मिंत्रा दुखून तांदूळ दुखून ते कसं तरी घालता बिकॉज म्हाका आतां खंयची ओल्ड अवंगल मोस्टली फिट जायना खंयची जाता खंयची जायना सो आता मी लागीं अवंगल ना सो हे मागयता आसा आनी कशें करचें काही ऑप्शन ना न्यू अवंगल हाडू वचूं काही मेळना शॉपिंग करूं वचूं जायना सो ऑनलायन मागोवचें कशें येता तें घालचें आनी वचचें सो आतां हांव एक हे टॉप आसा हे घालता आनी भायर सरता वॉकाक सो हांव रेडी जाल्या आनी हे टॉप हांव घाला मागीर ट्रावजर आवटू आनी आय होप चांग दिसता आसा आतां पुरो अशीच एक टॉप घेवन एक्सपेरिमेंट करता आसा फिट जाता की ना बिकॉज ऑनलायन एक तर आमकां कळना डॅडी तेच म्हणटा सद्या कसं एक पेटयता एक हाडटा एक पेटयता पूण आतां काय ऑप्शन ना ट्राय करना तरी म्हाका कळना मागीर सायज कसो जाला तो बॉडीचे आनी पुऱ्या ब्रँडाचे विंगड फिट आसा सो वय आतां हें एक म्हाका चांग दिसलें म्हणून हांवें दवरलें आनी लायक फॅब्रीक आसा सॉफ्ट कॉटन सो इट इज नायस मिक्स आसा म्हळ्यार एक्चुली एकदम प्युअर कॉटन न्ही बट चंद आसा सो येस आता मी वचा वॉकाक ताजे फुडें म्हाका क्लिनिका वचूं म्हळ्यार सकाळी गणेशान मागीर ताका क्लिनिका कशें सामान हाडलेलें म्हाका जावका आशिल्लें तें म्हाका क्लिनिका दिवका आनी मागीर क्लिनिका दिवन मागीर हांव वॉका वता सो आतां क्लिनिका वचपा सुरू आहे सामान दिवया सो क्लिनिकान तूं मस्त वेळ जाल्ले आनी आतां आप ग्राउंडार आयली तर जस्ट आता भायर सरला असं ब्युटिफूल सनसेट आसा पळया भार छंद दिसता पळया वाव आज हांव वग्गी भायर सरलो करून ताजे खातीर म्हाका लायक छंद सनसेट दिसता आनी मुखार म्हाका दिसता ते ब्रिजार वयर लायक सनसेट मेळटालें चलो फटाफट आतां ते ब्रिजा वयर ते पावया ब्रिजा वयर पावला आतां बट ओनली थिंग कशें करता सो म्हाका दिसता सनसेट जाल्लें आसतलें पळय आतां हांगा मेळटा व्यू प्रॉपरली मेळ्ळी हे बळा कितलो छंद दिसता बळा आनी येदरा कितलो छंद घडयाळ पळया भार ब्युटिफूल असं घंटे 7 जाल्ले आतां आनीक एक व्यू मेळ्ळा म्हाका येद्राकाची
ताका आणि हांगा डिनर बी गेला आजी हांगा आसा वय आणि बाबू न्हिदला मुश्किल से तर आमकां जेवणा टायम मेळटा सोडटूची नाल्यार टर्न बाय टर्न जेवपा पडटा आता कसं जोक जोक तसं बापासून भायर न्हिदला आमी भितर आशिल्ले तर आमी जेवणा खातीर भायर बसचे आशिल्ले तर ताका भितर हाडल्या पाळण्या घालल्या आणि तो उठयलो उठयलो आणि अशी अशी बोलू लागला आम्ही लगे खत्म खेळ खत्म अभी तो खाना नहीं खा सकते मागीर ताका जन लायक ताका न्हीद करेला आता टप पळय टप 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 केला आता पळया कितली सक्सेसफुल जाता मिशन वतना एक सांगू तुका फर्स्ट तो जेवूया ताची मागीर तो उठयल्यार मागीर मेळना आमकां तो हांग पळया हे Baby बेबी कॉर्न हालत पळय कशी अरे क्रिस्पी क्रिस्पी केला अशी लागत टेन्शन घेऊ नको बेबी कॉर्न हाजी फुल एक नंबर चपाती राईस आणि डाळ चलो आता लायक करून जेवया बेबी कॉर्न आंबुडया चलो अभी ममम टाइम बाबू का ममम नाही मम्मा का ममम बाबू उठयलो जेवताना उठायलो ॲज युजल तरी पण पप्पान धरली ते काव जेवून घेतले आणि जेवून घेतलं फटाफट आता तांनी बसलेत पाप जेवच्याक वापस फीड केली तिने ताजी मागीर ताका आता न्हिदोचा प्रयत्न करता काय ना प्रयत्न दूर दूर तक काही नीट दिसना म्हाका हांगा आमगे डान्स चालू आसा होय आमी डान्स करता आशिल्ले तागे लोटो ताका एक म्हणल्यार एक सेटल डावन करना ताजी मागीर तांतू आमी दोगो तागे लोटो डान्स करता आशिल्ले चंद गंडू मेगेलो गंडू बाबू मेगेलो पुक्की बाबू मेगेलो चंडाली गोंडाली कुंडली बुंडली चंडू गोंडू तो मेगेलो बाबू गोंडू मेगेलो गुंडू बाबू मेगेलो अनेक बनवलेला जी कसं नाही मद्वेश आल मम्मा आलो मद्वेश डिकरी डम या डिकरी डॉग त्याची कोंकणी वर्जन बनवला वा कसन पोयम समाम गेल ना ओके 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 तो आता चिक्के या झाला हांव एक कोंकणी पोयम बनयला मद्वेश ना गाइस बार जल्ले हैप्पी बर्थडे थँक यू व्हेरी मच अबो आज अम्माल बर्थडे तू कशाला हॅपी बर्थडे करी स्वतः गरगट आयलो आणि बाबू कमी ट्राय करता असे न्हीद करायच्या का वापरे न्ही तरी आनीक सुबदाल बर्थडे आशिल्ले तिका विश केल्ले आणि ताजे मागीर तो आतां रडचा लागला ताजे खातीर ती हांव आतां गरगट आयला तांणी आतां ताका न्हीद करत आसा ती फुल सेलिब्रेशन आणि फुल मजा करतली फुल धमाल करतली आणि चलो आता व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां पुरो जाणांक आमगे व्हिडिओ पसंद जाल्यार प्लीज लायक शेअर आणि सबस्क्राईब करा गाइस अँड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कंपल बाय गाइस गुड नाईट टेक केअर